बाणास्तारी अपघात प्रकरणात न्यायालयान मेघना सावर्डेकराचो अटकपूर्व जामीन केलो मंजूर। दाबोळी विमानतळ उरतलो कार्यरत म्हणटा केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। गोयच्या आर्थिक स्थितीविशीं मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामनाक दिलो नियाळ। डबल ट्रॅकिंगा आड सुप्रीम कोर्टात वचपाची वेळसावकारांची शिटकावणी। पणजे पुलिसांनी सांपळो रचून पश्चिम बंगालच्या चोराची उखल्ली गुटली। दोनापावलच्या दोतोराचे 50 लाखाचो म्हालवाज उखलून जाल्लो तो फरार। आणि मडगांव नगरपालिकेत पैशाच्या वेव्हाराच्या कोताचेर दुबाव। दुबावीत अर्थवेव्हाराची जातली चौकशी।